कोण म्हणता आरजी बी टीम बीजेपीची, कोण म्हणता आरजी काँग्रेसची बी टीम, कोण म्हणता काँग्रेस बीजेपीची बी टीम, हांगा सगळे बी टीम आमी पळयता. आज तुम्ही जसं सपोर्ट डिक्लेअर केला फाल्यां अशें जावं शकता की आरजी काँग्रेसची बी टीम पळय आतां हेचो एलेक्स सिक्वेराचो जेन्ना आमी इंटरव्यू पळयताले तेन्ना तेणी डायरेक्ट आमकां काँग्रेसची बी टीम म्हटला, कित्याक आमी आमचे एक सीट गेल्या फावटी काल्लो सराक सोडलेले म्हणून तो आमकां बी टीम म्हणटा. नाजाल्यार मागीर तेन्ना केन्नाय आम आदमी पार्टी काँग्रेस आमकां बीजेपीची बी टीम म्हणटा, नाजाल्यार आनी कोण तरी येतात आझाद मैदानाचेर ते आमकां बी टीम म्हणटात. सो हें कितें आहा, बी टीम ही गेम चलत रावतली. खंयचीच पार्टी जेन्ना नवीन आसता तेन्ना ती ग्रो जाता. जावं ती काँग्रेस जेन्ना 1967 जेन्ना कंटेस्ट केल्ली तेन्ना 10% वोट शेअर गोंयांत घेतलेलो तेन्ना युजी आनी एमजीपी आसली. बीजेपी जेन्ना 1989 गोंयांत येयल्ली तेन्ना 1% आसली आनी ते ग्रो जाल्ले. आनी जर आमी बी टीमाच्याच जर गेमीन रावले जाल्यार म्हाका दिसना आमी आमची लढाय फुडें व्हरतले. म्हणून आमी ह्या बी टीमाच्या भानगडीन पडना, आमी आमचें काम करीत आसा. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस जे आयज आमकां टोंड मारता की आमी बी टीम, स्पेशली आम आदमी पार्टी तांकां सांगपाक सोदता, दिल्ली जेन्ना आम आदमी पार्टी नवीन आसली तेन्ना ऑलरेडी 2 एस्टॅब्लिश पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेस आनी बीजेपी थंय आसली. तरी आसतना 0% वोट शेअर आसतना न्यू पार्टी आसतना तेंच्यांनी इलेक्शन कंटेस्ट केलें. हेचो मिनींग न्हू की ते थंय बी टीम करपाक गेल्ले. सो तेंच्यांनी डिसायड करपाक जाय ते फोडपाक गेल्ले काय कित्याक गेल्ले. पूण हीच पार्टी जेन्ना राजस्थानान वयता, हीच पार्टी जेन्ना मध्य प्रदेशाक वयता, छत्तीसगडाक वयता, 2019 इलेक्शन कंटेस्ट करता, बिलो 1% वोट शेअर घेता, तीच पार्टी परती जेन्ना इंडिया अलायन्साचे तेंचे सगळे 6-7 म्हयने जाता गजाल आनी ह्या डिसेंबरान ते परते इलेक्शन कंटेस्ट करता ह्या स्टेटीनी आनी परते नोटाकून कमी मतां घेता. सो तेंचे ते आपणाक बी टीम म्हणून ते आपणाक ट्रीट करता काय ते खरेंच बी टीम म्हणून काम करता काय हेचेरूय तेंच्यांनी आन्सर दिवपाक जाय. सो आमी हे बी टीमाच्या हेच्या पासून मूव ऑन जावपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गन्स मूव ऑन जाल्ली आसा. कोण कितें म्हणटा ते आमकां लागना, आमकां पडटा ते आमचे वोटर जे लोक जे आयज आमच्या वटेन येत आसा आनी आमकां इलेक्शन जिखपाची पूर्ण खात्री आहा.